वयस केदो व्हडलो रे बापरे हाय गाईज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. आयज हांव खूप एक्सायटेड हा कित्याक की शेतान उदीक भरलेले आसा आणि नुस्तें बी चढलेले आसा. कसले नुस्तें ते तुमका पळोवंक जाय. राव दाखयता एकूच मिनिट. हे पळय मनीषान नुस्तें धरला पळय. दाखय गो केदे व्हडले पळय. बाबा मजा. हे पळय हे दे पोरान धरला पळय. काय बरं नुस्तें. हो ते धरला हो ते शेतान. सो आयज बरे आयज तुमगेर बरे मच्छी फ्राय. बर्थडे तुझा आहे? अरे बापरे माझ्या याचो बर्थडे मग आहे 12 तारीख आहे. 11 नो दिसता याचो बर्थडे. विश यू मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑन युअर डे. दाखय नुस्तें पळय केदे व्हडले चढला शेतान. हांव आतां शेतान वयता. तुम्ही नुस्तें पळयलात न्हू केदे व्हडले आसा ते. तुमका दाखयता पळय आमचे शेत कशें भरला ते. सो गायज हे पळय कितले लोक आसा हांगासर नुस्तें धरतात शेतान. कितना पकडा रे? दिखाव 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 दिखाव. अशीच येयल्या काय कितें रे हांगासर? हाय अमर. किधर अमर. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता कितलेशे उदकान उदीक चढला ते. हे कितलेशे उदकान नुस्तें चढला ते. सो आता आम्ही वयता फुडे म्हटल्यार काल आम्ही गेल्ली खबर आहा व्हाळान. थंयसर वयता. थंयसर खूप जाणां आहा. पळोवया तरी थंयसर कसले नुस्तें चढला ते. कितले उदीक भरला ते. मगन तू मच्छी नहीं पकड़ेगा? क्यों? अरे रे तो हाथ से पकड़ना. बाकी के लोग हाथ से ही पकड़ रहे हैं. तूने पकड़ा है हाथ में? बाप रे जिंदा है रे वो. एक जिंदा एक मर गया. शे पळय जाळे घालतात लोक. पळय हांगासर जाळे घालता. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. आयज बरोच पावस पडलेलो आसा आणि हे पळयात सगळी तेवटेन फुड्डे गेल्या फिशिंगेक आणि बरेच नुस्तें घेवन येयला. कांयच पळय कसले नुस्तें पडला ते पावरफुल सारखे. त्या वाटेन गेल्यात सगळे. हांव वचो शकना न्हू नाल्यार माझ्या बँडेजीचे मोये जातले ना. हे पळय फडफडटा पळय कशे ते जाळ्यान. पळय कशे फडफडटा. अरे वा दाखय मरे आतीन तरी दाखय. तुका घालपाक तू कितें शाहरुख खान? वय केदो व्हडलो रे. वयस सूरज कशें धरलाय तुवें गरयेन? पिट्टर. सो पहिला तुम्ही आमच्या शेतान कितले नुस्तें आहा हे तरी कांयच न्हू. आणि थोड्या दिसांनी हांगासर सुंगटां सुद्धा येतली. हांव तर बाबा रावला काळुंदर माझे सारखे फेवरेट. की पोती दाखय गे कितले किलोचे आहा. क्या बोल रहा है पूजा तेरे को? क्यों चप्पल नहीं डाल के आई है? पापा उधर देखो भाई कितने सारे लोग. बहुत लोग हैं. तेरे को कैसा लग रहा है खेती में आके? बहुत घटिया. क्यों? चप्पल का पकड़ो. ए डाकटे आपको पता आप कैसी दिख रही हो? कैसी दिख रही हूँ मैं? आप एक जीन के तरह दिख रही हो. मैं हूँ जी. बाबा रगत येतलेच झाले. नुसते ताजे आम होते आवट्या. वरो दितो ना रंग देऊ नका. दितो ना रंग देऊ नका. आजू रे खावणे रे ते का
दुसरे बावड्याचे खुश झाला तो. So guys, हे पहा आईनो एक नुसते धरला. हे पाय हे नुसते कोणाक आवडता ते सांगात. फटफटा लाव पप्पा प्लेस करता नुसत्या वचपाक. सकते हो जीनी ऐसा ऐसा करके जा रही है. जोकर दिख रही है. हे पाय हे रे हमारे कुल्ली. कुल्लो पायात कुल्लो कितना पकड़े रे तूने. और मच्छी रे मच्छी पता नहीं कहाँ दिखी. कितनी बड़ी मच्छी है अंदर. छोटी सी है. ये अभी खा फ्राई करके अच्छा लगेगा. पता है हमारे तेरे को. काय साफ करता. अभी मच्छी फ्राय मरे ये. गाणे नुसते घे. बहिणी दल्ल्या. अभी पाऊस थांबलो. चल म्हाका पेस्ट्री खावपाक वाट. पेस्ट्री हय मग भूक लागल्या. थांबलो पाऊस ना. पेस्ट्री आता ना खात. नो प्लीज. पेस्ट्री आता नाका गोतो गो. म्हाका पेस्ट्री खावपाची रूळ येयल्या. पेस्ट्री नाका. पाऊस ना भायर बंद जाला. पेस्ट्री खायत जाल्यार जोर येता खंय. जोर सो गाईस आम्ही फायनली घराकडे पावलेली असा. आणि आज तुम्ही आयच्या व्हिडिओन पहिला असलेले खूप सारे ढेर सारे नुसते. खंयसर पळय नुसते सगळ्या शेतान. शेतान येयल्यात नुसते. शेतान दर्यान न्हू शेतान. सो गाईज कोणी ही व्हिडिओ पळयता आणि कोणाक खबर आहा ही लोकेशन पळय तेंच्यांनी आमची व्हिडिओ पळोवन फाल्यां रील घालची आणि आमच्या इंस्टाग्राम आयडीक टॅग करपाचो. फाल्यां इसवण बी येतले थंयसर. हा कितें येऊ शकता पळयात कशें कितें. सो गाईज आयज केला आमगेर पुलाव आणि असा रोस हरसाण्यांचो आणि अंकितान भाजला चिकन. ते आता भाजता हाडटले. म्हाका पाशस ना हांव जेयता. भूक लागल्या. वेस चिकन फ्राय येयलेल्या. चिकन फ्राय बोनलेस. आख आयच्या ब्लॉगा बद्दल तू कितें सांगूंक सोदता. सो गायज हो जो ब्लॉग आसा पळय ह्यो न्हू आमच्या गेल्या वर्साचो ब्लॉग. कळ्ळें न्हू तुमकां जेन्ना आमी नेवी ब्लॉगिंग करताली पळय तेन्नाची. पण आमकां न्हू तेन्ना स्ट्रायक येयल्लो. आणि आमची व्हिडिओ डिलीट जाल्ली आणि न्हू. आमची व्हिडिओ डिलीट जाल्लेली. त्या खातीर आमी चिंतले की ह्या फावटी तो व्हिडिओ घालया म्हणून. तुम्ही बी पळयात आमी गेल्या वर्सा कितली मजा केल्या ती. आणि गायज आयज बी पावस पडटा आणि हांव बी तेकाच रावला की परत शेतान केन्ना वयतले काय म्हणून. म्हाका शेतान वचूंक इतली मजा येता आनी सांगू शकना. शेतान नुस्त्यो धरपाक कुल्ले धरपाक कोंगे धरपाक मज्जा सारकी. आता आनीक 2-3 दिसांनी न्हू शेत सारकें फूल जातले आणि थंयसर घे व्हरोन नुस्ती येतली. हातीनूच धरपाची नुस्ती पाचाक पाचाक करून. आयचो जो तुम्ही व्हिडिओ पळयला खबर आसा तो आमचो लास्ट इयराचो. जालें कितें फाटल्या फावटी आमी व्हिडिओ घातलो आणि भुरगीं मस्ती करतात न्हू. सो ते युट्यूबाक आनीकूच कितें दिसलें आणि चॅनलाक आमच्या व्हिडिओक आमच्या स्ट्रायक येयलो आणि व्हिडिओ फाट करून डिलीट जाली न्हू. आणि आमी ती व्हिडिओ म्हाज्या हेतून आसली मोबायलान आसली. हांव हो स्क्रोल करता करता म्हाका व्हिडिओ गावली. मागीर हांवें कितें केलें खंय स्ट्रायक येयलो तो पयलो. थंय पयलो आणि तेन्ना आमकां युट्यूब नेवेत न्हू. आमी तितले आमकां इतली नॉलेज नासली जाल्यार आमी हो ब्लॉग तेन्नाच घालतली आसली न्हू. सो जालें कितें हांवें तो तितलो क्लिप कट केलो आणि तो ब्लॉग तुमच्या खातीर आयज घातलो. अशेंच सिच्युएशन थोड्या दिसांनी जावपाचें आसा. आनीक 10 दिसांनी. ओके सो आमी फूल पावर वयपाचे आहा शेतान थंयसर खाजी घालपाक. ह्या फावटी मातशें अलग करया. कित्याक लास्ट इयर तुम्ही माझ्या ब्लॉगान पळयलेले जाल्यार माझ्या पांयांक असली बँडेज न्हू गो. आणि त्या बँडेजी खातीर म्हाजो आख्खो पावस फ्लॉप जालो. पूण अवे तू ह्या फावटी तू माझ्या वांगडा शेतान येतलो तेन्ना तू म्हाका असो म्हणू नाका हांगा वच नाका थंय वच नाका ह्या उदकान उडकी घालू नाका. कळ्ळें. उदकान देवो नाका बी ते तू कांयच करचें ना. ए हांगा यो गो तू असोच करता. असो करता. ए हांगा यो गो थंय वचो नाका.
बेगीच्या बेगीन यो असंच करता आणि त्या बॉडी आता हे काय आणि करतो मागे- डायरेक्ट काटोल गुणच छोटून आणि मारतो मागीर तू म्हाका म्हणटा चोडवा भाशेन बिहेव कर म्हणून हांव बाबू न्हू हांवे बाबू पण तू तसं करचे ना जाल्यार तू त्या वाटेन वच हांव आज ह्या आम्ही वाटेन वयपाची आम्ही पिक्चराक केन्ना या गो कसल्या रेट टू या मरे पयशे तू भरतलो माझ्याकडे पैसे ना तुवें कालच्या का पयच्या ब्लॉगान सांगलेले ते ना. शिनाण्यो करताले कालच्या ब्लॉगान तेन्ना तेन सांगलेले आपल्याकडे पैसे आवडत ते म्हाका उगडा सांगले माझ्याकडे 10 रुपया 20 रुपया असतले तू म्हाका चिप्स खावपाक जाय आणि गाईज तुका खबरूच आसा न्हू हेजो खर्चो जायत न्हू जाल्यार एवरी टायम मोबायल मोडटा आतां त्या कडेन मागता ह्या फावटी मोबायल आनी परत मोडाना पुरो पावसान नाजाल्यार परत म्हाका खर्चो मागीर आणि पयलींच घे म्हणून खर्चो जाल्लो आसा आज बाबू म्हाका देवा मोबाईल घेवन दितले माझा बांगडो न्हू माझ्या मोबायल दे बांगडे बांगडे तू म्हाका नेवा मोबाईल घेवन धर मातसो मोबायल धर हात दुखलो म्हाजो तू म्हाका नेवा फाटी कर मोबाईल मातसो घेतलो मरे फाटी आणि आनी घेतलो. कितें म्हणजे कॅश पीस दिसोंक नाका तुजी म्हाजे कॅश पण कितें करतली सगळे 2-3 चेडवां तरी पटोंक जाय न्हू तुका पण शोना आहा म्हाका एक जाणा तूं बरे आल्या तेन्ना म्हाज्या शोनाक ही गजाल कळ्ळी हा. की हांव युट्यूबर जालो म्हणून तेणे म्हाका पापयो धाडल्यो फोन हय वच तर शोनाकडे हांव सकयल वयता आवतन येयलो बरें गेलें आतां परत वच आमी शेतान वयतले आनी मज्जा करतले फुल्ल हांव शेतानूच घेवन येवपाचो आहा ना, तेका शोना तू म्हाज्या शेतान- मद्दी थंय टेबल घालून आमी बसपाची आहा ड्रिंक्स बीन घेवन सारकी सॉफ्ट ड्रिंकां बीन तू मदीं थंय शेतान तेका हाडू नाका जाल्यार तुज्या शोनाक काय करचें ना तेजी बाबड्याची कितें मिस्टेक तुका थंयसर मारतले धरून शोनान म्हाका कितें सांगलां जाणा पापी दिता म्हणून कसली पापी हे, तशी ही, तुजी पापी घेवन ते आज बाबडे शोनाक भोंवत पडो सो गायज तुमकां तर खबरूच आसा म्हाका घे म्हणून शोना बरें जालें मरे जालें बेस्ट जालें कितें म्हणटात सारकें न्हू आतां शोना कोणाक म्हणना आसा ना ह्यो तरी बाबडो सांगून शोना करता बाकीचे बाबा सांगूनय करिना हय गूड व्हेरी गूड आमी तो आवाज येता पळय म्याव म्याव करता तो न्हू हय सो गायज आमगेर न्हू म्हाज्या घरा कडेन न्हू पर्शियन कॅट आहा म्हाका पर्शियन कॅट दिल्लें म्हाज्या एका फ्रेंडान तेजें नांव घेवन नाका म्हणून सांगलां तेणी नांव घेयना पर्शियन कॅट दिल्लें चड व्हडलें जाला सारकें फाल्यां तुमकां एक बरो व्हिडियो घालता तेजो हांव पर्शियन कॅटाचो कास्ताच जाला सारकें आनी बरें मस्ती करता आनी बरें येटास मारता ढेंग 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 करून बाबा हय आज तूं कितें म्हणूंक सोदता पर्शियन कॅटा बद्दल बरें आहा पर्शियन कॅट तुका आवडटा हय काय 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 जाल्यार टेन्शन ना कितें म्हणटा आनी म्हाजे कडेन एक बिलोटी हा बिलोटी गिनेटी म्हणजे बिलोटी हाट पळय ताका चल दाखोवया आमच्या बिलोटी ब्लॉगान दाखय ताका चल बिलोटी वय सो गायज जो व्लॉग आयज आमी घातला खबर आसा वन ऑफ माय मेमोरेबल व्लॉग सारको ओके भुरग्यां वांगडा खाजी करप मस्ती करप खेळप खूब लायक म्हाका खूब लायक पूण सद्या आयच्या डेटीक न्हू इतली बिजी जाल्लेली आसा न्हू टायमूच मेळना कितें करतले जाल्यार एवरीथींग यू नो सगळें हँडल करचें पडटा म्हाका म्हाजें घर हँडल करचें पडटा हांगासर पोवचें पडटा व्लॉग्स करचे पडटा रातभर बसून एडिटींग करची पडटा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट यूट्यूब लायफ इज नॉट इजी पण यूट्यूबाचेर तुमी कितें करता न्हू जाल्यार फायदोय खूब आसा ओके हे जावन आसा आमचे थर्ड मेंबर हेजें नांव आसा कितें हो बिलोटी गुलोटे बिलोटी घे आनी हें माजर आहा पळय तें म्हाका भियाता कित्याक सांग हांव ताका अस्सो करून पळयता सिटांचेर बीन नाक्षो मारता म्हणून न्हू गो ना ते शितांचेर नाक्षो नाका रावी तेका पण पळय ते तुज्या खातीर तू कित्याक तुज्यो कळी काडटा म्हाजो बाबू तो यो स्टायल ती म्हाजी तुका खबरूच आसा न्हू यो बिलोटी यो सो गायज थँक्यू सो मच की
आमकां ह्या एका वर्सान तुम्ही खूप सपोर्ट केलो म्हणून न्हू गो आणि आमच्या चॅनलाक भरपूर मोग दाखयलेलो आसा ऑनेस्टली स्पिकींग आयज आमी कितेंय बारीक सारीक जोडटा यू नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब आणि तुमची सगळ्यांचो यू नो सपोर्ट तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आणि जे तुम्ही ट्रस्ट म्हाजेर दाखयलेले आसा आमचेर थँक्यू सो मच आणि गॉड ब्लेस यू म्हणूंक सोदता सगळ्यांक आणि माझे खूप मालवणसून बीन खूप व्हिडियोज पळयता खूप जाण म्हाका आफयतात परत परत यो 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 करून ओके म्हाकाय वचोंक जाय म्हाकाय उमेद आसा वयपाची सो पळोवया आतां पावस थोडे दीस रावता मातसो थंड आहा जाल्यार आमी वयचे न्हू आय काय ना आणि थँक्यू वन्स अगेन गायज फॉर सपोर्टिंग अस आणि अशेंच तुमच्या मुखार बरे बरे व्हिडियोज हाडटली आमी आणि चॅनलाचेर जर आमचे नेवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका हांव मेळटा फाल्यांच्या इंटरेस्टिंग आणि नेवे व्हिडिओन टिल देन टाटा गुड बाय गुड नाईट